आज आमचे मुखार आसा जे कुडचड्या मतदारसंघाचे जे 1999 टू 2006 हे 2 टेनियर ते BJPचे उमेदवार म्हणून निवडून हांव येयल्ले कुडचडे मतदारसंघात. तशेंच ते मिनिस्टर बी जाल्ले त्या टायमार. ते म्हणटे रामराव देसाय. आतां तांकां एक 5-6 हांवें स्ट्रेट क्वेश्चन विचारया जे आतां ते इलेक्शनाची तयारी करतात असो आवाज जाला. मेन म्हणल्यार कितें आसा, आतां तुमी रावपा सोदतात, लास्ट 2 वर्सां 2 टेनियरां असो आवाज जालो कितें तुमी रावता अशें जालें आनी मागीर खंय आवाजूच ना जालो अशी लोकाली उलोवणी जाल्यो. तुमी आतां परत टेनियर जाता तर तुमची हे पावटीची सिरियसनेस कितें? 2012 आणि 2017 ही 2 इलेक्शनां आमी कॉन्टेस्ट करूं ना. कुडचड्या वयल्यान खुबश्या लोकांचे डिमांड आशिल्लो की आमी 12क रावपाक जाय आशिल्लो आनी 17क रावपाक जाय आशिल्लो. पूण काही कारणां खातीर आनी काही कारणांक म्हणटा आसतना तेन्ना एक इशू जालो आनी त्या इशू खातीर सुरवातेक आमी 12 इलेक्शनाक रावपाक थारलें. ताचे नंतर हांव जेन्ना पळय रावना तेन्ना दुसऱ्याक तिसऱ्याकच तिकेट दिली गेली आनी तो आज आमदार म्हणून कुडचड्यार आसा. 2017 परत जेन्ना हांव पळय तयारी करपाची समज चलतालें तेन्ना आमी सासपणी करपा खातीर भोवसंख्य जे पळय म्हजे पयलींचे बरे मागपी लोक आशिल्ले तांचे सगळ्यांक पासून एप्रोच जालो. चडशे लोकांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आयदर आय शूड कॉन्टेस्ट ऑन BJP ऑर एज एन इंडिपेंडंट. आनी म्हाकाय खबर आशिल्लें की 2017 म्हाका तिकेट मेळपाची BJPची परिस्थिती नाशिल्ली आनी इंडिपेंडंट लढूंक शक्य ना त्या टायमाचेर. म्हणून हांवें विचार केलो की 2017 इलेक्शन लढत ना, योग्य संदीची वाट पळोवप. आनी आज जेन्ना हांव सगळे कडेन भोंवता आनी सगळ्या कडेन भोंवूच कित्याक इलेक्शन म्हणटे जरी हांव समज लढतलो जाल्यार हांव एकटो फक्त फेस इलेक्शन लढटा आसतना म्हजे बरोबर बाकीचे लोक जे पळय आसात, बाकीचे कार्यकर्ते म्हण, म्हजे बरे मागपी म्हण, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सगळेच इलेक्शन लढटात आनी सगळ्यांचे तुका हे घेवनूच फुडें वचचो पडटा. आनी आज म्हाका एक हें मेळटा की ना, फाल्यां BJP जावं बाकीची पार्टी हाजेर तूं विचार करूं नाका. आनी ते खातीर आमी आज असो विचार केल्लो आसा की हे इलेक्शन हांव लढतलो आनी लोकांच्या कुडचड्या वयल्यान सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान सगळ्यांच्या सपोर्टान हे इलेक्शन जिखतलो. आतां तुमी ह्या बद्दल सामके सिरियस आसा? 100% सिरियस आसा. आनी हे फाटी 100% सिरियस आसा आनी हांवें भोवतेक चालू म्हणजे मेळप लोकांनी चालूय केल्लें आसा आनी चालू करून रिस्पॉन्सूय म्हाका खबर आसा कसो आसा म्हणून तो. आतां मेन क्वेश्चन येता, तुमी जर कॉन्टेस्ट करतले जाल्यार खंयचे पार्टीचे तुमी येतलो? पार्टीचेर हांव तुका आयचे घडीक कांयच उलयना. त्या पार्टीची तिकेट जी पळय आसा ती लास्ट मिनटाक ठरता खंयच्या पार्टीची. आनी तुकाय खबर आसा लास्ट मिनटाक गेल्ले फावट कितें जालें म्हणलें, लास्ट मिनटाक कोण सिटींग MLA आशिल्लो ताका तिकेट मेळना, दुसऱ्याक बदलाकच मेळटा, दुसऱ्या पार्टीचो वता ताकाय मेळटा. अशें खुबश्यो गोश्टी घडटात. आनी हें जर समज पळयलें जाल्यार ह्या मोमेंटाक तुका हांव खंयची पार्टी हें सांगना. ह्या मोमेंटाक हांव जेन्ना लोकां कडेन पळय वता तेन्ना लोकांक सरळ सांगता की हें इलेक्शन हांव कॉन्टेस्ट करतलो. खंयची पार्टी जी पळय आसा ते हांव नोव्हेंबर डिसेंबराक हांव तुका सांगतलो. ताजे पयलीं पार्टी फुटी नाका. आनी लोकूय सरळ सांगतात की तूं पार्टीचेर रावूं नाका, पार्टी खंयची तिकेट दितली ही पार्टी समज दिना कांय हरकत ना, तुका जाय ती पार्टी कर, आमी आसा तुजे बरोबर. आतां तुमी म्हणटात 2 वर्सांनी कमबॅक करतात, तशेंच आतां न्यू फेसीस देंवतात हेतूर पिक्चरांक किंवा MLA इलेक्शनाक, म्हणटकीर खंय तरी टफ आसा. म्हणटकीर तुमचे हेजेर नदरेन तुमचे न्यू फेसीस कोण पळय देंवतात आनी कितें आसा ताचेर शक्यतो कितें आसा, कोण देंवतल्याक हांव डिस्कस करपाक सोदना, कोण देंवतल्याक देंवनी. आनी कोण जो पळय न्यू फेसीस पळय देंवतात पळय म्हणटा तांकां आनी इलेक्शनाक तशें 6 म्हयने उरल्यात. 6 म्हयने पिरियडा भितर तांकांय कळटलें बाबा खंय कितें आसा, खंय कशें जातलें, तर तांकांय थोडेशें बरें. तशें कित्याक हांव 99 जेन्ना पळय फर्स्ट टायम पळय इलेक्शनाक पळय कॉन्टेस्ट केला तेन्ना 99 हांव फर्स्ट टायम देवूं ना. हांव 89 जेन्ना दोतोर अनिल हरिप्रसाद MGJ पळय रावल्लो ताजे बरोबर हांव सगळे घरान घरान भोंवतालो. हांव ताजे कडल्यान खूब इलेक्शन शिकून घेतलां. म्हणजे इलेक्शन जर आमी 99 जरी समज केलां जाल्यार 10 वर्सां पयलीं हांव तयारी करतालो. इलेक्शन आज तयारी केली आनी फाल्यां इलेक्शन जायना, 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन जायना, वर्सान इलेक्शन जायना. इलेक्शनाची तयारी जी पळय आसा कित्याक हांगा कशें आसा, आतां मडगांव सारक्याक पणजे सारक्याक बाबा एक म्युनिसिपालिटी तशें हांगा ना.
हांगा कुडचडे म्युनिसिपालिटी आसा, शेळ्ळे पंचायत आसा, असोळडा पंचायत आसा, वेगवेगळे गांव आसा. हे सगळे गांवांतल्यान तुजें कनेक्शन पयलीं दवरचें पडटा, बेज तयार करची पडटा आनी मागीर सिलेक्शनाक करचो खबर आसता. फक्त तुवें कितें आसा एक बाबा एक पॉकेटान भितर तुजी समज कितें तरी केलें आनी इलेक्शन केलें म्हणून जायना. इलेक्शन तुका थंयच्यान हांगा समज पळोवपाक गेलो खंयचो म्युनिसिपालिटीचो तो सुरये जालो, मागीर हांगा असोळडे गोळ जालें, थंय शेळ्ळे ह्या सगळे कडेन सगळे आजू बाजून भोंवूनच तुका सगळे लोकां कडेन तुका संपर्क दवरचो पडटा, तेन्नाच इलेक्शन जाता. आता तुमगेलें जें कनेक्शन आतां 2006 साकून तुमी पिक्चरां आतां तुमी म्हणटा 7 साकून तुमी खंय तरी 2 वर्सां गॅप पडली. तेतूं भितर तुमगेले जे बरे मागपी आसा, सपोर्टर आसा ते 2007 नंतर गॅप जे पळय पडले ते आमदार म्हणून गॅप पडले, रामराव म्हणून गॅप पडूं ना. रामराव जो पळय आसा तो सगळ्यांक मेळत आसा, चालूच आसा. रामरावाचें कनेक्शन तोडूं ना. रामराव एज अ आमदार म्हणून समज नाशिल्लो जाल्यार रामराव म्हणून कुशडे भाव आसाच न्ही. म्हणटकीर तुमगेल्या आजू पासून तशी पयलीं आसा पळय तशी आसा. वयल्यान ते लोकांक दिसता की रामराव 2 टर्म नासून कुडचडेचेर आमकां ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळूं ना. रामराव वालें 2 टर्माचें काम आनी ते 2 टर्मा भितर रामराव देसाय फक्त 4 वर्सां रुलिंगाक उरलो. आतांचो आमदार जो पळय आसा तो ऑलमोस्ट सगळोच टायम ताका रुलिंगाक मेळ्ळा. आनी म्हज्या 4 वर्सांच्या टर्मा भितर जी पळय कामां पळय जाल्यात, जे लोकांक नोकरी पळय ते समज पळयले जाल्यार लोकांक कळटा बाबा रामराव नासून कितें करता जाल्यार ते त्रास जाय लोकांक ते. तुका हांव सांगता म्हजी 4 वर्सांच्या टेन्युराक हांव सगळी उलयना, त्या सगळ्यो गोश्टी आज उलोवपाच्यो आसना. आजूच हांव ते करना, हांव थोडीशी करता आनी थोडीशे गोश्टी भितर हांव तुका खूब फाटी सांगता. कुडचड्याक तुका आतां मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हण, रवींद्र भवन म्हण, पॉलिटेक्नीक कॉलेज ह्यो बिल्डिंगी म्हज्या टायमाचेर हांगा कंप्लीट जाल्यो, स्टार्टय जाल्यो, कंप्लीटय जाल्यो. आतांच्या हातूंत कितें जाता? आतांच्या आमदारान बाबा खंयची कामां कंप्लीट करून दाखयल्या तूं सांग म्हाका. आनी हें सगळें सांगता आसतना लोक हें कंपेरिजन करून पळयतात. लोकांक जाय कितें? लोकांक आमदार म्हणटा आसतना बाबा हो आमदार आमचे खातीर कितलें काम करतलो. आज तुकाय खबर आसा, आज तूं आतां एज अ रिपोर्टर म्हणून पळयता की आजू बाजूच्या हातूंत तुका सांगलें की उदका खातीर लोकांक शॉर्टेज आसता एप्रील मे म्हयन्याक. कुडचड्याक उदकाची शॉर्टेज जायना. तुवें कुडचड्याक तुकाय खबर आसा, म्हजे पयलीं हांगा कितें परिस्थिती आशिल्ली तिवूय खबर आसा. आनी जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांचे दोळे मुखार पळय दिश्टी पडटा, बरें हें हांव जें तूं सांगता तें हें लोक म्हाका सांगतात. हांव जेन्ना लोकांच्या घरा कडेन भोंवता आसतना लोक उलयतात. आनी ह्या दृश्टीन म्हाका कळटा लोकांनी कंपेरिजन करून पळयलां. रामराव आसतना 2 टर्म ते आनी रामरावाचे फाटलो आतां पर्यंत टर्म. तूं सांग म्हाका कितें जालें तें. जे प्रमाणे आतां तुमी सांगलें, तुमकां आतां हे फावटी तुमी ठाम आसा हे फावटी कॉन्टेस्ट करपाचें. ते टिकेटीचें इम्पॉर्टंट ना, लोकांचे टिकेटीचें इम्पॉर्टंट ना न्ही, टिकेट इम्पॉर्टंट आसा. पूण ज्या टिकेट म्हाका मेळपाची अपेक्षा जे पळय आसा ते मनशा कडेन जावं त्या पार्टी कडेन हांव ऑलरेडी उलयल्लो आसा. आनी म्हाका टिकेटीचो म्हाकाय खबर आसा टिकेट कशें कितें म्हणून तें. पूण तुका हांव कितें सांगलें, काही कारणा खातीर म्हाका इतल्या बेगीन ती डिस्क्लोज करपाची ना. तुमी तुमगेलो टायम दिल्या बद्दल देव बरें करूं.